माननीय शिवराज सिंग चौहान जेन्ना वेबिनार घेतले आमी सांगपाक शकतले की गोंयांतले 100% फार्मर हांकां पीएम किसान क्रेडिट कार्डाच्या अंडर आसा, तेंच्या कडेन सॉयल हेल्थ कार्ड आसा, MSPचो 100% सपोर्ट आमी घेता हे सांगपाक आमकां मेळपाक जाय। ज्या पद्दतीन आमी आज प्राउडली नॅशनल लेवलाचेर सांगता ओपन डेफिकेशन फ्री आमी 100% आसा, हर घर नल से जल आमी 100% आसा, इलेक्ट्रिफिकेशनान आमी 100% आसा, हर ग्राम सडक आमी 100% आसा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचे 13 फ्लॅगशीप प्रोग्रामात आमी 80% प्रोग्राम 100% आमी अचीव करपाक शकल्या। थोड्याच दिसांनी आमी साक्षरता फुडल्या 19 डिसेंबरा पर्यंत प्रयत्न आसा आमचो की आमी 100% साक्षरता ही मोहीम आमी सध्या सुरवात केल्या ती अचीव करपाची आसा। आमचे सर्व शिक्षा अभियान आनी हे काम करता हाजेर आनी त्या खातीर पंचायतींनी बी अशा पद्दतीन जे लोक कोण आसा तांकां साक्षर करपाक तुमी मदत करची, जेणे करून आमकां होय कार्यक्रम जो आसा पळय न्ही 100% सक्सेसफूल करपा खातीर आमी सगळे जाण यशस्वी जातले। म्हणून तर आमी म्हणटा की आपल्या गावात असलेलो सिंगल निडी पर्सन हो स्किमीच्या बद्दल उरचो न्ही, योजनेच्या खंयच्याच बद्दल उरचो न्ही आनी इवन दो साक्षर जावपाक सुद्दां उरचो न्ही। कारण आमकां सगळ्या जाणांक अभिमान आसतलो गोंय हे म्हणजे पयले राज्य जरी म्हटलें की केरळात 100% लिटरसी आसली सुद्दां जरी म्हटलें बट इट इज जर प्रॅक्टिकली जर पळोवंक वचत जाल्यार आमकां तशें दिसना। पण आमकां प्राऊड फील जावपाक जाय की गोंय हे 100% साक्षर स्टेट आसा आनी हे करपाक आमचो सगळ्यांचो सहभाग आसा। तुमी सगळे जाण सातत्यात हेका सपोर्ट करतले हाजी हांव अपेक्षा करता।